नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. गोंयांत जायते फावट एड्युकेशनल हबाक विरोध जाता. IIT, NIT गोंयांत म्हत्वाच्यो. हे पयलीं NITक बरोच विरोध जालो. आतां 80% गोंयकार विद्यार्थी थंय शिकतात. PWD मंत्री दिगंबर उलयलो. हॉट मिक्स प्लांट सुरू जातकूच रोखडेच खंय रस्त्यांचे हॉट मिक्सिंग. IIT opposition, NIT opposition. And to Singapore, I can understand if you are opposing for some polluting industry. I cannot imagine it. And I do not know what is happening to Goa. We wanted once to develop Goa as an educational hub. When I was the Chief Minister, first visit to Delhi, the then Prime Minister gave me NIT. It took us 10 to 12 years to construct the building of NIT because of opposition. Now we have got IIT. Dr. Pramod Sawant has got this for IIT. Even till today we are struggling to get it case. Now what is happening to Goa? एज्युकेशनल हब जर आम्ही वेलकम करपाक सोदता गोंयांत पोलिटीक इंडस्ट्री नाका तर दॅट वाय वी अपोज एज्युकेशनल हब ऑल्सो असो म्हजो क्वेश्चन मार्क. आय एम नॉट स्पेसिफीक अबाउट दीस प्लेस ऑर दॅट प्लेस. IIT is an asset to the state of Goa, asset to the children of Goa. NIT was an asset. आता 80% भुरगे गोंयची शिकतात NIT. So why we should oppose? हो एक क्वेश्चन मार्क म्हाका पडटा केन्ना केन्ना. आय डू इंट्रोस्पेक्शन वाय वी शुड. NIT जे आता NIT काय म्हणजे जालें पळय वचून पळया थंय बाळ्ळी. सी द कॅम्पस, सी द इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय देम which will benefit people in village Goa international map. केन्ना कामांक सुरू जातली सर म्हणल्यार हे रिपोर्ट ऑलरेडी आमी पॉटहोल्साचे दोन मेन स्ट्रेच पळय जे पेड्ड्यार जाले, एक दाबोळेचो आनी एक हांगाचो पर्वरेचो. थंय ऑलरेडी जेट पॅचर तीन जेट पॅचर आमी पर्वरे पूल केले आनी थंय तांचें काम चालू जालें. हांगाय दाबोळे खूब कडेन काम चालू जालां. प्लांट रेडी जावपाक जाय. प्लांट रेडी करपाक लायल्या. एक नॉर्थाक एक सावथाक. तें जालें जाल्यार अशें म्हणजे 30th पावस नासलो जाल्यार 30th सप्टेंबर पर्यंत येतली हे दोन स्टेजीस कंप्लीट जातले. उरलेल्या रस्त्यांचे उरलेले रस्ते प्लांट रेडी जाले काय ना मागीर ताका प्लांट करपाक मेळना. पणजे चर्ची लागसार एका पोन्ने घराक उजो. घर पुराय लासून काबार. मंगळारा फांतोडेर घडणूक घडल्या. कितलीशींच वर्सां घर बंद आसा. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावोवन उजो आटोपा हाडलो. मजगतीं काणकोण चावडेचेर एका फ्लॅटाक उजो. बरेंच लुकसाण. फांतोडेर 5 सुमार फायर स्टेशनार एक कॉल येता. कॉल आसलो की एक पणजे एका घराक उजो लागला म्हणून. सो त्या स्पॉटार पावली की फायराची टीम तेन्ना कळोन येयलें की एक एबेंडन हावस जे घरान कोणूच रावना खुबशीं वर्सां जालीं बंद गघर त्या घराक भितर उजो लागलेलो. तेन्ना फायरीन आपलें काम सुरू करून तो उजो तेंच्यांनी पालयलो आनी सद्याक ते कंट्रोलान आहा. सो तेन्ना आमी विचारले की इतके वर्सां ती घर बंद आसले उजो कसो पेटो शकता. सो हांगातले वाठारांतले जे शेजारी लोक आहा तेंच्यांनी म्हटलें की हांगा खुबशे भुरगे रातचे हांगा सिगरेटी ओडपाक बसता अशें म्हणून सांगलें आनी त्याच कारण एक आसूय म्हणून तेंच्यांनी म्हटलेलें आहा. आतां सद्याक पणजे पुलीस स्टेशनांतली टीम हांगा येयल्या पंचनामा करता आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते पणजे पुलीस करता. पणजेच्यान हांव ओमकार फारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. GCA वेंचणुकेंत 2 पॅनलां. वेंचणुकेक उमेदवारीक आज निमाणो दीस. दोनूय पॅनलां जिखपाचेर ठाम. एक पॅनल रोहन देसायचें, दुसरें चेतन देसाय. अकबर मुल्ला आनी विनोद फडकेचे सचिवाच्या पोस्टाक हेमंत आंगले उमेदवार. GCA इलेक्शन सध्या चालू आसा. सध्या वोटींग चालू आसा आनी टोटल 6 पोस्टा खातीर इलेक्शन चालू आसा. 6 पोस्टा खातीर टोटल 13 कॅन्डिडेट आसा. 2 पॅनलाचे हितून एक रोहन देसायचे पॅनल आनी दुसरे पॅनल जावन आसा तें चेतन देसाय आनी बाळो फडकेचे. तशेंच हितून एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा हेमंत आंगले जेंच्यांनी जनरल सेक्रेटरी खातीर नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. इलेक्शन सध्या चालू आसा आनी टील 3 सुद्दां हें वोटींग जातलें. 4 हेंचें कावंटींग सुरवात जातलें आनी आयज सांजचे 6 म्हणल्यार कळटलें की कोणाचें पॅनल नवी कमिटी फॉर्म करतली. स्टुडंटा खातीर पर्वरीच्यान शिरीष कुंकळकार. साळगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटवाल्यांनी काळोख आनी पावसाच्या आडसार वेस्ट खंय उक्ताड सोडली. वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाचे कागाळी वयल्यान FIR चवकशी चल्ल्या. ते वाटेन प्लांटा भोंवतणी बफर झोन नाका म्हूण कळंगूट काँग्रेस GVIC नागवा
हडफडे कांदोळे कळंगुटीच्या सरपंचा मेरेन पावली. मायकल म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला तो येवन पळयतलो. काळोख आनी पावसाच्या आडोसान साळगांव वेस्ट मॅनेजमेंटान जिवाक धोक्याचो वेस्ट उक्त्यार उडयलो म्हूण गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान साळगांव वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर FIR फायल केल्ली. हाची चवकशी चल्ल्या म्हूण PIची म्हायती. मजगतीं बफर झोन केल्यार थळाव्यांक तो त्रासदायक जातलो म्हूण कळंगूट काँग्रेस ब्लॉक कमिटी आनी GPYCचे वांगडी नागवा आरपोरा कानोळे कळंगूट पंचायतींच्या सरपंचा मुखार पत्र घेवन पावले. ओके एज अ बफर झोन आनी फूल डिटेल काय मेन्शन केलें ना कितली एरिया बाय आनी आमकां म्हायती पडला ते प्रमाणे कॉलान 200 ते 500 मिटर बफर झोन आसता म्हणून. ओके सो हांव कितें म्हणटा हे 200 ते 500 मिटर पयलो कित्याक करूंक ना. आतां प्लांट वाडयल्यार 250 टन हे केल्या उपरांत कित्याक केलो म्हाका दुबाव लागता कित्याक आतां सद्याक पळय तुका खबर आसतली गार्बेज गोंयच्या आख्खे थिंगासर येता आनी म्हाका दिसता की ते आनी भायली गार्बेज तो प्लांट वाडोवपाचें कितें चलता म्हणून आनी खंय तरी एक्वायर करीत जाल्यार आमच्या सगळ्या लोकल्साची जमनीक फेड जातलो. हाचेर सरपंचांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. So the government has to take immediate action first of all and get the plant in order. If they run the plant as it was promised to us by ex-Chief Minister Manohar Parrikar, nothing will happen. There will be no smell. There will not be any. You don't require a buffer zone also. आमचं ऑब्जेक्शन हा आणि आम्ही ऑब्जेक्शन करतलेच आहे. तुम्ही सीएमाक मेळटले होय सीएमाक मेळटलो लेटर धाडटलो सीएमाक धाडटलो आनी कितें आहा तेजे वयर ताका सांगतलो बाबा हे आहा पडटा काळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक पण आमचे आरपोरची सुद्दां गार्बेज थंयसर वयता पूण तो खंयसर तरी आमी सालिगांवकारांचेर एक बर्डन कहो घातलेल्या भशेन आनी खंयसर तरी आख्ख्या गोंयची गार्बेज एका जाग्यार येवप हें मातशें तेंचो जागो दूषित करप कशें. जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला मुख्यमंत्री स्वता येवन प्लांटाची पळोवणी करतलो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो. फोन मारून सांगलेलें आहा की मॅनेजमेंट ऑफ दॅट प्लांट जो आहा वो मातसो खंय तरी कमी पडलेलो आहा. आदी हो प्लांट बरो चलतालो आतां खंय तरी कमी पडलेले आहा आनी त्या कारणाक लागून ऑनरेबल CMन सांगला आपूण विजीट करता म्हणून प्लांटाक अलॉंग विथ सालिगांव MLA मायसेल्फ आनी पंचायत सरपंच. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. कला अकादमीचे रिनोव्हेशनाक कंत्राटदार नॉमिनेट करूंक PWD जबाबदार. आपणे कॅबिनेटात नॉमिनेशन वा टेंडराचो पर्याय दिल्लो. कांय लोक म्हाका टार्गेट करताले तातूंत BJP वालेय आसात. फकत मुख्यमंत्री म्हजे फाटल्यान आशिल्लो आदलो मंत्री गोविंद उलयला. टास्क फोर्स म्हणटा PWD म्हायती दिवंक सोदिनाशिल्ले. कोर्टा मुखार सगळे एक्सपोज. कला अकादमीच्या नॉमिनेशन प्रक्रिये वेल्यान तेन्नाचो मंत्री गोविंद गावडेचेर बरेच आरोप प्रत्यारोप जाले. मात नॉमिनेशन प्रक्रियेत फक्त PWD जबाबदार. कांय लोक म्हाका टार्गेट करताले तातूंत भाजपाचे कांय लोक आशिल्ले. फकत मुख्यमंत्री म्हजे वाटेन आशिल्लो आदलो कला आनी संस्कृती मंत्री आनी आतांचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. हायकोर्टाच्या निकाला वयल्यान किंवा जजमेंटा वयल्यान अशें दिसता की गोविंद गावडे फक्त एकंदरीत 4.5 वर्सांक टार्गेट केल्लो आसा की जे लोक टिका करताले आज ते रंग बदलना. तांकां कला अकादमी कडेन मोग कांयच ना. तांकां गोविंद गावडेचेर फोग काडपाक आशिल्लो कोणाचे तरी सांगण्या वयल्यान. तितून आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे थिंक टँक वाले सुद्दां तितून आहा. फक्त गोंयचो मुख्यमंत्री एकूच गोविंद गावडे बरोबर उबो आशिल्लो. हांव प्रत्येक फावटी सांगता आनी हेंवूय तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान स्टेटमेंटूय केल्ले आहा. आज तरी हायकोर्टाच्या जजमेंटाच्या वयल्यान आज एक गोष्ट जाता की इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PWD ऑफिशियल्स कोणाक टेंडर प्रोसेसान दिवप का नॉमिनेशन बेसिसाचेर दिवप हे सगळेच त्यांची जबाबदारी आशिल्ली. मजगती टास्क फोर्स समितीचो आमोणकार म्हणटा PWD म्हायती दिवंक सोदिनाशिल्ले. आतां कोर्टात सत्य मुखार येतलें. आम्ही PWD कडल्यान कांय हे डॉक्युमेंट्स मागलेले आसात टास्क फोर्साचे मेंबर म्हणून आमकां अशें सांगलें गेलें की त्यो फायल्यो विजिलन्सा कडेन आसात त्यामुळे आमी डिटेल्स दिवंक शकना म्हणून. पण आतां एक गजाल ह्या कोर्टाच्या हेतूंतल्यान बरें जाल्लें आसा की आतां तांकां ते खंय कोर्टान सादर करचीच पडटल्यो. म्हणजे तुमी कितलोय धापून ठेयलो
कोंबडो जरी धापून थेयलो जाल्यार उजवाडपाचेर रावना आनी सत्य केन्ना ना केन्ना उजवाडाक येताच. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. म्हादयची केस निर्णायक सुनावणेक सुप्रीम कोर्टाचे बोर्डार हाडूंक यत्न जावंक जाय. कळसा भंडोरा प्रकल्पाचो एरियल सर्वे करचो. अभियानाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याची भेट जाय. मागण्यो घेवन म्हादय बचाव अभियान मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्री म्हणटा हे गजालीचेर विचार चल्ला. WRD मंत्री म्हणटा एरियल सर्वे विशयी खंय कर्नाटकाक बरयतले. म्हादय बचाव अभियानाचे वांगडी आयज मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. म्हादय विशीं सुप्रीम कोर्टात आशिल्ले प्रकरण लिस्टेड जावपा खातीर यत्न करचे. कळसा बंडोरा प्रकल्पाचो एरियल सर्वे करचो. अभियानाची केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्या कडेन भेट घडोवन दिवची म्हूण मागणी. आमची जी म्हादयची केस जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणेक येवपाक जाय. तर तेच्या खातीर सरकारान आपूण विशेष प्रयत्न करपाक जाय. त्या शिवाय कशें आसा की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो आसा तो जर दिल्लीचो आसलो जाल्यार तो व्यवस्थीत रित्या तो विशय हाताळूंक शकता आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन जेन्ना गरज आसा तेन्ना तो गोंयचो प्रतिनिधित्व करपाक शकता. ती मागणी केली. मागीर एरियल सर्वे त्या पुराय वाठाराची जावची म्हणून आमी मागणी केली. सध्या एक्झिस्टींग सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा तर तांकां सरकारान म्हणजे ते आतां रिटायर जाल्ले तर तांकां सरकारान कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतलेले आसा. तो कॉन्ट्रॅक्टाचेर आतां पळय ज्या मनशाक अनुभव आसा म्हादयचो अशा मनशाक अपॉयंट करचो आनी ताका अशें डेजिग्नेशन दिवचें किंवा ताका अशें प्रमोशन दिवचें की जो विल रिप्रेझेंट द केस when the matter comes with the tribunal or when he has to discuss the matter with the government of Karnataka. सगळे आमचे पॉइंट्स मांडल्या मॅडमीन आणि एनवायरमेंट मिनिस्टर सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन परमिशन घेवन सांगला एरियल सर्वे वी वॉन्ट टू विजीट प्लस कर्नाटका CMचो रिपीटेड स्टेटमेंट्स अँड मिटींग विथ द PM दॅट भंडोराय तो कंप्लीट करतलो प्रोजेक्ट हेय CMच्या नोटिसीक हाडून. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा सगळ्यो मागण्यो विचारात घेतल्या. आमी तेंच्या कन्सल्टेशनान आसा वॉट एवर द थिंग आमी रिगार्डींग AG आनी बाकीचे एडवोकेट हांच्या कडेन डिस्कस करतना बट वी आर व्हेरी हांव पयलीं पासून जें सांगता वी आर व्हेरी मच सिरियस. तेंच्यांनी सांगलेल्यो गजाली आमच्या तकलेन आसा आनी आमी त्यो ऑलरेडी कन्सिडर पयलीं केल्ल्या. तेंच्यांनी एनवायरमेंट मिनिस्टराडे अपॉयंटमेंट मागल्या म्हाज्या. तेंच्यांनी जो प्रोटेक्शन आपल्याक घेवचो ते म्हादय ट्रायब्युनलांनी पयलीं परमिशन दिवपाक जाय मागीर प्रोटेक्शनाचो विशय. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा एरियल सर्वे विशीं मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकाराक खंय पत्र बरयतलो. ते पळय CM कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन एखादी उलयतलो किंवा लेटर धाडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुंगोल शटआउट गँग वॉर वा टेरिटरी वादांतल्यान जाल्ली झगडी न्ही ती फकत दोन पंगडांची झगडी. भायल्या राज्यांचे गुन्यांवकारांक थंयच्या पुलिसांक भिवन गोंयांत येतात मात गोंय क्रिमिनलांक सेफ हेवन न्ही. आमचे इंटेलिजन्स सक्षम आसा. 700 वायज ड्रग्स ट्रॅफिकरांक धरल्या. 12 लँड केशी चार्जशीट DGP हेड ऑन. जिस तरीके से अभी जो इंसिडेंट हुआ था फतोरदा के अंदर में तो उसमें ये कहना कि ये गैंग वॉर है मैं इससे बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ. और क्योंकि इसके अंदर में अगर आप देखें गोवा के अंदर में कोई ऐसी रिपोर्टिंग अभी तक नहीं है किसी भी ऐसे इंसिडेंट की जिसके अंदर में क्राइम सिंडिकेट्स का इन्वॉल्वमेंट जो एक टिपिकल होता है सुपारी लेना एक्सटॉर्शन करना लोगों को डराना धमकाना और इस सब तरह की चीज़ें जो है जिसको कहते हैं जिसका खौफ हो ऐसा कोई नाम ले और लोग डर जाए ऐसे कोई गैंग्स गोवा के अंदर में बिल्कुल नहीं है और न उस तरह की कोई ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट एक्टिविटी है. ये जो झगड़ा भी हुआ था उसके अंदर में कोई टेरिटरी को लेके या किसी इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिहाज से ये झगड़ा नहीं था. इसके अंदर में ये कहना कि गोवा में ही आके रह रहे हैं ये इस तरीके से उसको हम नहीं कह सकते हैं. पर यस जब भी गोवा में आते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस कल्टिवेट करना उनको वॉच के अंदर रखना. अभी इसके अंदर में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ मिलके हम लोग कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाह रहे हैं जिससे रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके. बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में प्राइवेसी इश्यूज भी होते हैं तो उन प्राइवेसी इश्यूज को केयर करते हुए क्या हम कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं उस पर ऑलरेडी विचार चल रहा है.
ड्रग्स के ऊपर गोवा पुलिस कई तरीके से काम कर रही है, जिसमें एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ड्रग्स के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। साल दर साल के अगर हम देखें पिछले 5 सालों में गोवा पुलिस ने 775 लोगों को ड्रग्स केसेज में अरेस्ट किया है। इस साल हमने कुछ बड़े कैचेज भी किए हैं और जो ड्रग सप्लाई को लेकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमारी जो डीआईजी हैं वो उन्होंने बिट्स प्लानिंग में अभी वो किया है और साथ में बाकी जगहों पर भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जो एक्सेस ऑफ ड्रग्स है उसको रोकने के लिए कैसे सिक्योरिटी वहाँ टाइटन की जाए। तो इस तरह से डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड दोनों तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। वन मेजर इशू सर इज अबाउट द लैंडस्केप। पर हम लोगों ने अभी तक 12 केसेज चार्जशीट किए हैं इसके अंदर में और मल्टीपल अरेस्ट्स इसके अंदर में हुए हैं। और जो ईडी का एक्शन है तो ईडी को जब हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना है तो ईडी के साथ हम लोग शेयर करते हैं। पर इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी ट्रैक पे है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि हम टेनेंट वेरिफिकेशन का एक नया ऐप भी बहुत शीघ्र लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी वजह से एक यूनिक आईडी हम टेनेंट को दे देंगे सो दैट गोवा में बार बार उसको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो जब भी अपना रेजिडेंस चेंज करेगा तो उस यूनिक आईडी की मदद से ही उसकी वेरिफिकेशन की जा सकेगी और ये ऑटोमेटेड भी हो जाएगा और थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएगा क्योंकि हमारे डेटाबेस में भी हम इस ऐप को एक्सेस देंगे क्रिमिनल डेटाबेस में। तो ये और भी मजबूत हमारा जो वेरिफिकेशन सिस्टम है वो होने वाला है। बहुत जल्दी इसकी हम लॉन्चिंग करने वाले हैं। आयआयटीक जमीन संपादन हे व्हडले स्कॅम। लँड माफियांची आडेकडेच्या जमिनींचेर नजर सरकार तांची भर घालता। आरजीपी मनोजाचो सणसणीत आरोप। कोडार थळाव्यांची आज परत बसका। आयआयटीचो गोंयकारांक खंय कसलोच फायदो ना। वातावरण मात वाट लायतले। थळावो आमदार मंत्री शिरोडकार इशूचेर उलोवंक तयार ना। आयआयटीक जमीन संपादीत करप म्हळ्यार व्हडलें स्कॅम। लँड माफियांक जमीन दिवंक भाजप सरकाराचो तेको। आरजीपीच्या मनोज परबाचो आरोप। फुल गॅरंटी आसा की हे जे चल्लां हें फक्त जमनींचे रेटी वाडोवपाक। कित्याक आयज ह्या बीजेपी सरकारान आनी आयज चडशे जे पॉलिटिशियन जावपाक सोदतात आनी थोडे पॉलिटिशियन आसात, थोडे इंडिपेंडंट आसतले, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन आसतले, बीजेपीन आसतले आनी थोडे आपणाक सोशल वर्कर म्हणटात, आयज ते मॅक्झिमम लँड डिलिंगेन आसात आनी ते लँड डिलिंग करता आनी तेचो फायदो तांकां करून दिवपाक लागून ह्या जाग्यांचो लँड डिलिंगेचो फायदो तांकां करून दिवपाक लागून तांकां प्रॉफीट करून दिवपाक लागून हो सरकार आयआयटी एका प्लेसीर व्हरात आसा। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो तेको लोकांक 100% आसतलो। आमी आमचें गोंय आनी आमचे गांव काबार जावपाक दिवचे ना। हे आयआयटीचे जे लँड स्कॅम आसा हे कशेंच आमी ह्या सरकाराक सक्सेसफूल करपाक दिवपाचे ना। आमी लोकांक इतलीच प्रॉमिस करता की जो मेरेन तुमी हो प्रोजेक्ट ओपोज करतले तेन्ना मेरेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या वांगडा रावतले विथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स। आयआयटी जाल्यार गोंयकारांक कांयच फायदो जावचो ना आशिल्ले सैम वगडायतले थळावे उलयले। आमकां सुद्दां मनांतल्यान दुखें दिसता की ह्या जाग्यार अशी जर कॉलेज येयली हय आमच्या सारकेल्या लोकांक कांयच ना। आयज आमकां जवळ जवळ तुमकां सांगलेले पयस सुद्दां हांवें हीच गजाल उलयल्या 40-50 वर्सां क्रॉस जाल्ले आसा। आमचे भुरगे सुद्दां सादारण 25-30 वर्सांचे जाल्ले आसा। आमच्या भुरग्याचे फुडले जनरेशन आसा ते काबार जातले आनी सरकाराक हे काबार जाल्लेच जावंक जाय। आमी एक बायोडायवर्सिटी एक सर्वे कंडक्ट करचो हे 63/2 आनी तुमची म्हाका हेल्प जाय की हे जाग्यार कसल्यो स्पिशीज आसा जावं रेर एनिमल्स कसली जावं मेडिसिनल प्लांट्स म्हणून झाडां वेगळी तरेची जी रेर स्पिशीज आसा ही आमी एक रिपोर्ट करून आमी बायोडायवर्सिटीक सबमीट करूया जेणे करून हेजेर आनी बदल पडटले म्हणटा म्हणटा की आमी जॉब दितले सराउंडिंग बिझनेस दितले कांयच यूज ना। जमनीक कचऱ्या कथा विकपाच्यो एक फावटी तेमी सील केले तुमकां भितर सरपाचो एंट्री ना कोणाक। 5 लाख जमीन आतां भितर तुका वयता न्हू गेटी सोडनात ते म्हणटा एंट्री ना तुमी कितें वॅलिड आसा काय म्हणटा हो सिच्युएशन। सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तो हे ते विसरून गांव कसो वाजोवपाचो तेजे सगळ्यांनी एक स्टेप घेवपाचें नाजाल्यार एक फावटी दिली जमीन ती गेली। मजगती थळावो आमदार मंत्री सुभाष विशयाचेर उलोवंक तयार ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बुलेटिन इतल्यार सोंपता। हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार। फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। कीप वॉचिंग प्रुडंट। नमस्कार।